दिगंबर कामत फाटली 30 वर्सां जाली मडगांवचे प्रतिनिधित्व करीत आसा। चडशे फावटी कामत सत्तेत लेगीत आशिल्लो, मात मडगांवच्या उदरगतीचे काम तेका आजून मेरेन जमिल्लें ना अशें म्हणीत फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान दिगंबर कामतीचेर टिका केली। ज्या लोकांनी मडगांव आनी फातोर्डेच्या उदरगतीची सातत्यान इत्सा दवरल्या त्या लोकांनी केल्लें हे जाहीर उद्घाटन अशें म्हणीत आमदारान ओल्ड मार्केट ते सर्कल मेरेनच्या माडेऱ्यांतल्या सांत फ्रांसीस झेवियर लागच्या कदंबा बस स्टँड मेरेनच्या उदरगत कामाचो बुनयादी फातर घातलो। आता म्हाका दिगंबराक एक प्रश्न, 2012 ते 17 एकदां हांगा पार्किंग जावचें म्हणून तुवें तोंड उगडें केलां एसेंब्लीन? म्हणजे चॅलेंज वर्बेटीम म्हणटा ते रिकॉर्ड्स मेळटात, जे आमी कितें उलयतात एसेंब्लीन ताचे सगळे रिकॉर्ड मेळटात। ताणें दाखोवचें एकदां ताणें मडगांवचे बस स्टँडाचे फुडें आमी पार्किंग फेसिलिटी घेतली, ती पार्किंग फेसिलिटी जावची म्हणून केन्ना डिमांड केला म्हणून एकदां ताणें म्हाका दाखोवचें। दुसरें, जेन्ना एक काम टेंडर जालें म्हणल्यार 6 सप्टेंबर 2013 तेन्ना दिगंबर कोण आशिल्लो? मुखेलमंत्री आशिल्लो? नाशिल्लो, पर्रीकार मुखेलमंत्री आसलो। सो ताजो रोल कितें जाता? 0। तिसरें, तो जेन्ना आमी हे काम परते रिवायव केलें म्हणल्यार 26 जुलय 2019 तेन्ना दिगंबर कोण आशिल्लो? दिगंबर कोण नाशिल्लो, दिगंबर वॉन्टेड आसलो। वॉन्टेड आशिल्लो लुईस बर्जराच्या केसीन आनी भोंवतालो असो। चॅक करा, आतां आर्थूर बिर्थूर आशिल्लो जाल्यार तुमकां सारको सांगपाचो। मागीर 2013 ते 17 मदीं ताणें कितें मिटिंग्यो घेतल्यो ना, हो प्रोजेक्ट बेगीन जावचो, तो नाल्यार ऑफिसान वचून कलेक्टर ऑफिसान मिटिंग्यो घेता। मिटिंग्यो कितें घेता की ना, हो कार्नवाल रूट आहा तो चेंज करचो। कार्नवाल रुटाचेर हांव कोर्टान गेल्लो आहा हाजे पयलीं, म्हळ्यार फातोर्डेकार, स्वाभिमानी फातोर्डेकार कोर्टान गेल्ले आहा आनी जिखिल्ले आसा। हे खेपे आमी गेले, आमी इजी जिखपाचे, पूण ही परिस्थिती पळय तूं। हे परिस्थितींत तुका कार्नवाल जाय, तुका शिगमो जाय, हे हांगाच हांव पळय चलत असो आयिल्लो आहा, गाडी येवपाक लागता अर्द वर। सो आमकांय तो कार्नवाल अशे परिस्थितीन लोकांचो हाल करून आमकां कार्नवाल नाका। मडगांवान 3 जागे आहात। मडगांवचो आमदार म्हणून दिगंबर कामत 30 वर्सां आसा। मडगांवान ओल्ड फीश मार्केट, ओल्ड बस स्टँड आनीक पिकअप स्टँड, हे 3 पब्लीक जागे देवान करून दिल्ले आहा मडगांवकारांक। जंय पार्किंग करूंक शकता, 30 वर्सां हाज्यान तें करूंक जालें ना। देवान ताका केन्ना सांगलें ना की 30 वर्सां बाबा हें कर म्हणून, पूण जें कितें जाता तें आडावपाक देव सांगता हाका। सो देवाच्या नांवान अशी फटिंगपणां करपी, जो सगळे देवाक फटोवपी, मुसलमानाचे दर्गाचेर ताणें उतर दिल्लें आहा, महालक्ष्मीचे देवळान दिल्लें आहा आनी बांबोळेच्या खुर्साक फटिंगपणां केल्लीं आहा, हो मनीस आतां कोर्डिनेट करता आनी आपलें नांव हाजेर घालूंक सोदता।